कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो यांनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक अर्बनायझेशन म्हणल्यार कितें हे स्पष्टपणान स्पष्ट करचे असो उलो मारला आणि ही संकल्पना लोकांक योग्य रितीन स्पष्ट करपाक जाय अशें सांगला। कलंगूटाक अर्बन स्टेटस दिवपाचो प्रस्तावाचेर उल्लेख करताना त्यांनी सांगले की आपूण उदरगतीचो येवकार दिता, पूण हो वाठार नगरपालिकेत रूपांतरीत करच्या परस पंचायत पद्धती खाला चालू दवरपाक जाय अशें त्यांनी सांगले। कलंगूटाक पालिका प्रशासनाची गरज ना आणि ते पंचायत कायद्या खाला काम करतले अशें सांगून अर्बन क्लिअरिफिकेशन विषयी अधिकृत स्पष्टता याची गरज आसा अशें त्यांनी सांगले। पहिले डेफिनेशन ऑफ अर्बन कितें पळय ते लोकांनी समजपाची गरज आहा आनी तें म्हाका दिसता जे डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू जे नोटिफिकेशन काडपाचो आहा, जे ड्राफ्ट येयला आसतले नोटिफिकेशन, तेणी एक्सप्लेन करपाचें वॉट इज द मिनींग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अर्बन। आतां तूं म्हाका सांगशी कलंगूट इज बींग डिक्लेअर्ड एज अर्बन, आय एम व्हेरी हॅपी, बिकॉज हे म्युनिसिपॅलिटी जावची ना, वी आर गवर्न अंडर पंचायत राज एक्ट आणि पंचायतूच उरतली, टॅक्स वाडचो ना, खाली फायदो जातलो आमचे जे CRZ लोक रावता न्हू ते CRZ 2 जातले आणि तितून सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज जातली आणि गव्हर्मेंटान आणि पंचायतीन मेळोन म्हणजे TCPन आणि पंचायतीन मेळोन एक रूल काडची पडटली की 0 to 200 हा तो ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चरूच येतलो म्हणून, इट विल नॉट बी मोर दॅन 1 आणि 0 to 90 मिटर्स जे आधी आसले 0 to 90 मिटर्स विल बी NDZ म्हणजे ते बीच जो आहा तो बीचाचे फाटल्यान एरिया ती तशीच उरची म्हणून, लायक कांदोली विलेजीन पळया तुमी तशें आहा, क्लीन आहा, तितून इलिगल कन्स्ट्रक्शन येवपाक जायना। सो दॅट इज वाय इफ यू आस्क मी अबाउट कलंगूट, आय एम हॅपी दॅट कलंगूट रिक्वायर्स अर्बन स्टेटस। वी डोंट वॉन्ट म्युनिसिपॅलिटी, we don't want any other rules to come. Panchayat will remain as panchayat because we have got all the required facilities in Kalangut for to be declared as urban. What about other villages? You don't That need no, definition of urban should be defined by the revenue department, and revenue department jana define करतले what is the meaning of urban and why we are giving that urban status. Panchayats will decide whether they want it or not. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।